मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची वाडटी लोकप्रियता आणि वाडटो प्रचार प्रसार पळोवन विरोधी पक्षांमदीं निरशेवणी आयल्या आणि ताचोच परिणाम म्हूण विरोधी पक्षांतले फुडारी सरकारान हाडिल्ल्या अग्रिकल्चरल बिलां मदीं कुता काडपाक लागल्यात अशें म्हणीत भाजपाचो म्हणयारो गिरीराज पै वेर्णेकारान विरोधी पक्षाचेर टिका केली। गोंयांतल्यो अग्रिकल्चरल लँड टिकोवपा खातीर सरकारान केल्लें बिल हें इतिहासीक आनी लँडमार्क बिल आसा। आयज मेरेन गोंयांत शेतांची राखण करपा खातीर कसलोच कायदो नाशिल्लो जो ह्या बिला वरवीं सरकारान हाडपाचो यत्न केला अशें म्हणीत वेर्णेकारान सरकाराची तुस्त केली। तशेंच हें बिल तळागाळांतल्या लोकांक कळचें देखून हें बिल कोंकणी तशेंच मराठींत लेगीत लोकां मेरेन पावोवपाचो सरकारान बेगोबेग यत्न करचो अशी मागणी ह्या वेळार पक्षान केली। हे जे बिल आसा म्हणजे गोवा रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रान्सफर ऑफ एग्रीकल्चर लँड बिल 2023 हे म्हाका दिसता हिस्टॉरीक आनी लँडमार्क आसा आणि ताचे स्वागत करचे सोडून काही ऑपोजिशन पार्टीजांनी म्हाका दिसता ताजेर एक आपले एक पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन दाखोवन दिला। आम्ही पहिली म्हणजे भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेशाच्या वतीन सरकाराचे अभिनंदन करता आणि डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या नेतृत्वाखाली जे सरकार आसा ताका म्हाका दिसता आमी एक गोंयकार म्हणून थँक्यू म्हणटा। एक म्हणजे आज पर्यंत गोंयांत खंयचोच लॉ नाशिल्लो विच वूड प्रोटेक्ट पॅडी फील्ड्स आणि ताच्या खातीर हें बिल खूब म्हत्वाचें ठरता। म्हणजे आज खूब जाण विचारतात की हे जातले ते जातले, पण म्हाका दिसता सगळ्यांकीन पयलो विशय म्हणजे पॅडी फील्ड्स प्रोटेक्ट करपाक सद्या गोंयांत एकूय लॉ नाशिल्लो। दीस वील बी द फर्स्ट एक्ट। ऑफकोर्स ते टेनन्सी ऍक्ट आशिल्ले पण ताका खूब रिस्ट्रिक्शन म्हणजे ताका खूब कमी रिस्ट्रिक्शन्स आशिल्ली, त्यामुळे म्हाका दिसता हे म्हत्वाचे बिल आसा। आणि खंय तरी डॉक्टर प्रमोद सावंत हांची वाडती लोकप्रियता, तांच्या सरकाराची लोकप्रियता आणि भाजपाचो जो वाडतो प्रचार आसा प्रसार आसा ताच्या खातीर फ्रस्ट्रेशनान ऑपोजिशन म्हाका दिसता ह्या बिलाचेर टिका करतात। हे अशा तरेचे ऍक्ट महाराष्ट्रा सारख्या राज्यांनी आसा जंय सेल ऑफ एग्रीकल्चर लँड इज ओनली टू द फार्मर्स। हे म्हणटा आसतना म्हाका दिसता हो एक हिस्टॉरीक स्टेप आसा टू प्रोटेक्ट गोवाज पॅडी फील्ड्स आणि आयडेंटिटी। म्हणजे गोंयची शेतां जर नश्ट जाली जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी गोंयची आयडेंटिटीज नश्ट जातली आणि ताच्या खातीर हे ऍक्ट आसा। आज सकाळी सुद्धा माननीय अध्यक्षांनी एका जेन्ना त्यांनी प्रेस इंटरेक्शन केलें तेन्नाय मागला की आम्ही भारतीय जनता पार्टी म्हणून सरकारा कडेन मागता की बेगींतल्या बेगीन कोंकणी आणि मराठीन हाजो बिल अवेलेबल आसचे। म्हणजे सी एज सून एज ते ऍक्ट जाले ताज्या नंतर ताचे प्रती सगळ्या लँग्वेजींनी येतल्यो हाजी म्हाका दिसता आमी सरकाराक रिक्वेस्ट केल्या। दुसरें म्हणजे एक पक्ष म्हणून सुद्धा हे प्रत्येक शेतकाऱ्या कडेन आमी व्हरतले आणि म्हाका दिसता जितल्या पर्यंत आमी लोकां पर्यंत वचूंक पावल्या सगळ्या शेतकाऱ्यांनी हाचें स्वागतच केलां। म्हणजे झेवियर बाब हांगा जरी पक्षाचो मेंबर म्हणून बसलो तरी म्हाका दिसता एक प्रोग्रेसीव शेतकरी म्हणून ताका फक्त ह्या पॅडी फील्ड ह्या बिलान ताका बरेच गजाल दिसता। तर म्हाका दिसता हे जातलें आनी इट्स अ गुड सजेशन। वी विल एन्श्योर दॅट द एक्ट इज अवेलेबल इन ऑल लँग्वेजीस।